म्हणजे जांकां म्हादईतलो एमूय खबर ना आनी म्हादई खंयच्यान सुरू जाता आनी खंय सोंपता हेंय खबर ना, ते आज म्हादईचेर पणजे बसून भाशणां करतात आनी म्हाका सांगतात शाणपणां. म्हणून म्हाका निश्चित रित्या खात्री आसा, ज्या पद्दतीन आमी लिगली फायट करता, ज्या पद्दतीन आमी टेक्निकली टॅकल करता आनी ज्या पद्दतीन म्हणजे आमचे लर्नेड एजी हांगासर आसात आनी ज्या पद्दतीन मुद्दे म्हणजे आमी खंयचोच विशय आमी सुप्रीम कोर्टात, म्हादई ट्रिब्युनलान आनी बाकीचे कडेन हे ऑब्जेक्शन्स तांकां हाडपाचे हे सोडूंक ना. आनी निश्चित रित्या जेन्ना 2 विजय आमचे जाले, परत एकदा सांगता, मायनिंगाच्या बाबतीतूय आमी जिखले आनी मोपाच्या बाबतीतूय जिखले, म्हादईच्या बाबतीत आमी जिखले. म्हादईचेर दिल्ली आवाजूच ना म्हूण अदीमदीं भाऊच्या नांवान शबय जाता. तितल्यार मिडियान भाऊक गाठलो. राजिनामो दिवप ही खंय मागीरची गजाल. सध्या म्हादय लढ्यात दोनाचे 4 हात करपाची गरज आसा. आमी रिजायन ह्यो गोष्टी हांवें पयलींच क्लियर केला, ह्यो सगळ्यो नंतरची गोष्टी. हांगा जर हाका जर हें करूं जाय, आपलें काम जर करून घेवं जाय, आमी फर्मली उबी रावपाची गरज आसा सगळ्यांनी. आनी त्या हो प्रश्नच येना लक्षात आयलें. आनी कोण ओपोजिशन म्हणून रिजायन न्ही, हो आमचो भितरलो अंतकरण वचून प्रश्न आसा. सपोज हांव त्या दिसा हांवें कितें उडयल्लें की रिजायन हो नंतरचो विशय आसा आनी तर रिजायन दिवन जर हो जर प्रश्न सुट्टा जाल्यार आमी फाटीं रावची ना म्हणून. पूण आज ह्या परिस्थितीन 2 हाताचे 4 हात करपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी सिद्धार्थ कांबळी.